सांगपाक सोदता की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें जे सेशन जालें काल एब्रप्टली जे सेशन कर्टेल केलें गव्हर्मेंटान तें सेशन ओरिजिनली 14 दिसांचें सेशन आसलें आनी तें सेशन बीजेपीन 7 दिसांनीच कर्टेल केलें. जाल्यार आमचे काँग्रेसीचे दोनूय आमदार लेड बाय आवर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया लेमाव एंड बोथ आवर एमएलएज एडवोकेट कार्लोस परेरा एंड अल्टॉन डिकोस्टा तांचे परफॉर्मन्स ह्या सेशनाक वॉज व्हेरी गुड. दे रेज्ड सेवरल इश्यूज ऑफ पब्लीक इम्पॉर्टन्स. लोकांचे गरजेचे लोकांचे हित राखपाचे अशे विशय तांच्यांनी ह्या सेशनान रेज केले आनी आनिकूय विशय जे आसले ते येता त्या दिसांनी जे सेशन जर कंटिन्यू जाल्ले जे कायद्या प्रमाणे कंटिन्यू जावपाक जाय आसले ते विशय रेज करपाचे आसले. तातूंत कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स सेवरल डिपार्टमेंट्सांनी तांचो इशू कंटिन्युअस चालू आसा, तांकां एश्युरन्स मेळत आसा तो विशय घेवपाचे आसले. फार्मर्साचे वेलफेराचो विशय घेवपाचे आसले. पर्सन विथ डिसेबिलिटी ताचो विशय घेवपाचे आसले आनी एंटी पीपल जे जे प्रोजेक्ट्स हे सरकारान हाडल्या ते भरपूर विशय हे येता ते सेशनान रिलीज जावपाचे आसले. आमचे आमदारांनी पॉयंट टू पॉयंट मुद्द्याक धरून वेगवेगळे विशय काढले थ्रू एलएक्यूज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चन्स थ्रू 0 आवर पोलिंग अटेन्शन्स आनी they put the government on complete back foot and on the mat. And when the government sensed that they are getting totally exposed on their wrongdoings, on their failures, this government illegally and curtailed the assembly session and deprived the people of Goa the benefits that the people of Goa would have got if this session had to continue. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेगवेगळी बिलां इंट्रोड्यूस जावपाची आसली. ते बिलान सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार 39A रद्द करपाचे मूव आसलो आनी हे जर 39A इंट्रोड्यूस बील जावन ते रद्द जाल्ले जाल्यार लूटमार जे सरकारान चलयल्या ताका ब्रेक लागतलो आसलो. त्या खातीर हे निमित्त तांच्यांनी केलें आनी सेशन इल्लिगली कर्टेल केलें. आतां बीजेपी गव्हर्मेंटान प्रिटेक्स्ट केलो की कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान पोंडा बाय इलेक्शना खातीर ते सेशन कर्टेल करता म्हणून. पण म्हाका सांगपाक सोदता महाराष्ट्रान बीजेपीचेच सरकार आसा, महाराष्ट्रानूय चालू आसा सेशन, थंय बाय इलेक्शन आसा थंय कर्टेल करूंक ना. दुसरे आमचे नेबरिंग राज्य कर्नाटका थंय काँग्रेसीचें सरकार आसा, थंय बाय इलेक्शन आसा आनी थंय सेशन चालू आसा तें कर्टेल करूंक ना. जाल्यार आज बीजेपीचो एरोगन्स ऑफ पॉवर तांकां कितें जाला तो आमी कालच्या दिसा पळयला. तांच्यांनी कशी डेमोक्रेसी आणि संविधान पायापना आपल्या घालून जाय जाय त्या पद्दतीन ते फुडें वचपाक सोदता. आणि जे बजेट तांच्यांनी पास केलें विदाउट टेकिंग वोट ऑन अकाउंट ताचे वयल्यान हे बजेट तांच्यांनी पास केलें इज अ टोटली इलिगल प्रोसिजर. कित्याक तांच्यांनी आमच्या एमएलएंक आनी सगळ्या ऑपोजिशन एमएलएंक तांचो जो रायट आसता ऑफ मुव्हिंग कट मोशन्स टू द डिमांड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स तो तांणी डिनाय केलो. सेकंडली एमएलए कशे क्वेश्चन करतले ऑन द रेकलेस स्पेंडिंग that this government is doing on projects that are unwanted by people of Goa. जेन्ना हांव रेकलेस स्पेंडिंग ऑन अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स म्हणटा हांव एकूच चड तातूंत खूब डिटेलान वचना, तांचे पुराणा वाचूंक वचत जाल्यार पण एसेंब्लीनी सगळे एक्सपोज जाल्ले तुमी पळयला. हांव ब्रीफ तुमकां सांगपाक सोदता रेकलेस स्पेंडिंग कित्याक म्हणटा. कित्याक आज गोयचे टोटल डेप्ट इज 35,312 crores. ते 35,312 कोटी गोयचेर आज रीण जाला एज ऑफ जानेवारी 2024. आनी हे रीण कशें फारीक करप हाचो कसलोच प्लॅन गव्हर्मेंटा कडेन ना आनी कसो रिड्यूस करप ताचोय प्लॅन गव्हर्मेंटा कडेन ना. विथ द इन्क्रीज डेप्ट द रिपेमेंट दॅट इज 1,320 crores वील जम्प टू 3,300 crores. हो प्रेशर कोणाचेर येतलो? बीजेपीचे कार्यकर्ते फारीक करतले, बीजेपीचे लिडर आमदार फारीक करतले आपल्या बॉल्सांतल्यान काय कॉमन गोंयचो मनीस जो उदकाचेर लायटीचेर एलपीजीचेर पेट्रोलाचेर हावस टॅक्स म्हणून हो टॅक्स म्हणून तो टॅक्स म्हणून जो टॅक्स फारीक करता त्याचे टॅक्सांच्यान फारीक जातले म्हणून गव्हर्मेंट सगळे टॅक्स हळू वाडयत वता. लायटीची बिलां जावं उदकाची बिलां वाडयत वतात काय ही रिणां फारीक करतात. आतां हे रिणाचेर हांव जेन्ना उलयला ही रिणां कशी जाली निर्माण जाल्यार 2022च्यान आज पर्यंत फक्त 4 वर्सांनी सरकारान 677 कोटी दॅट इज 677 crore रुपीज इव्हेंटाचेर मोडले.
आमी सदांच बीजेपी सरकाराक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणटा, जाल्यार हे इव्हेंटाचेर तांच्यांनी तुमकां सांगपाक सोदता 4 वर्सांनी 677 कोटी रुपया मोडले, म्हणजे जवळ जवळ 46 लाख रुपीज पर डे, 46 लाख रुपया दिसाक इव्हेंटाचेर खर्च केला हांच्यांनी. एक तातूंत इव्हेंटाची स्पेशल तुमकां एक्झाम्पल दिता, इव्हेंट खूब आहा, एकूच दिता. विकसीत भारत विकसीत गोंय म्हणून इव्हेंट केलो, ताका विश्वगुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकट जाल्लो आणि ते इव्हेंटाचेर तांच्यांनी 13 कोटी रुपया खर्च केले. हो इव्हेंट फक्त 60 मिनटाचो आसलो, जाल्यार 60 मिनटाच्या इव्हेंटाक 13 कोटी खर्च करून एका मिनटाक 22 लाख रुपया खर्च केले हे सरकारान. हे पयशे कोणाचे खर्च केले? हे पयशे हांवें जशें सांगला, जो गोंयकार टॅक्स फारीक करता उदकाचेर, लायटीचेर, पेट्रोलाचेर, सगळे हे गजालींचेर, नेसेसिटीचेर, आनी दीसभर कश्ट करता. तातूंत तुमी आहा, घाम गळयता, आपल्या फॅमिली कडल्यान पयस रावता, कश्ट करता आनी तो टॅक्स फारीक करता, ताचेर हे इव्हेंट करता. आनी कसले इव्हेंट? सगळे एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेतलेले इव्हेंट, हे कितें टेंडर करून काडलेले इव्हेंट न्हय, सगळे पयलीं खर्च करून मागीर अप्रुवलाक घेता. तातूंत आमी फुडें डिटेलान वचपाचें आहा, इव्हेंट कोणाक कोणाक मेळ्ळ्या, कोणाकूच परते परते मेळ्ळ्या, ताचेरूय डिटेलान हाजे फुडले येता ते काळान वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी तांकां एक्सपोज करपाचें आसा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत एसेंब्ली सेशनान हॅपिनेस इंडेक्साचेर उलयलो. हॅपिनेस इंडेक्स तो कोणाचो उलयतालो तो म्हाका खबर ना, कित्याक युथा मदीं अनएम्प्लॉयमेंट वाडत गेला. गव्हर्नमेंटाचो जर फोकस तुम्ही पळोवशात जाल्यार सुमार 2,500 जॉब क्रिएशना पुरतो तांचो मर्यादित आहा. गोंयचें पॉप्युलेशन कितलें आहा? गोवा इज अमॉंग्स वन ऑफ द हायस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसलेली स्टेट. तातूंत फक्त 2,500 जॉब क्रिएशनाचेर फोकस आसलेल्या सिच्युएशनात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅपिनेस इंडेक्साचेर उलयतालो. जाल्यार म्हाका दिसता एसेंब्लीन जो प्रोटेस्ट जालो, मिराबागचे लोक आयिल्ले प्रोटेस्ट केले आनी हजारांनी लोक फाटले कितलेशेच विशयाचेर गांवांनी, तो मागीर मिराबाग जावं, तो मागीर युनिटी मॉल चिमला जावं, फाटल्यान 39 खातीर रस्त्यार काम धंदो आपलो सोडून वतात, उदक पाणी दिनासतना जे प्रोटेस्ट करताले, तो लोकांचो फ्रस्ट्रेशन इंडेक्स दाखयतालो, तो हॅपिनेस इंडेक्स दाखयनासलो. आनी हे सगळे विशय आमचे आमदारांनी लेड बाय लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव हे एसेंब्लीन काडले आनी फर्दरूय तांकां ते एक्सपोज करतले आसले. आनी एकूच हांव विशय सांगता तुमकां, खंय पावताले ते एक्सपोज करीत करीत, की 0 वराक 4थ्या दिसा लिडर ऑफ ऑपोजिशनान एक विशय काडलेलो, तो म्हणल्यार रिझर्वेशन फॉर ओबीसी स्टुडंट्स इन पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल सीट्स इन गोवा आणि मेडिकल कॉलेज अँड डेंटल कॉलेज. एज पर द 100-point रोस्टर गव्हर्नमेंटान हे प्रॉमिस जे सरकारान परत परत दिला, कॅटेगरिकल एश्युरन्स दिले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस 4 ऑगस्ट 2025 हे जातले म्हणून, ते तांच्यांनी अजून पर्यंत करूंक ना. आणि फुडें वचून rules governing 100% roster based reservation for OBCs, SCs and STs category in Goa Medical College and Dental College remains pending till date. फाटली 6 वर्सां जाली हे सरकार फक्त अश्युरन्स दिता. जाल्यार हे विशय एक्सपोज जाले हे सेशनान आनी कितलेशेच विशय येता ते दिसांनी एक्सपोज जावपाचे आसले सेशनान. आनी हे सरकार म्हाका दिसता इलेक्शन 2027 जावचे पयलींच घो करून कोसळपाचे आसले, म्हणून तांच्यांनी इल्लिगली जे कर्टेल केले सेशन आनी डेमोक्रेसीचो एक काळो पांयंडो तांच्यांनी घालो. डेमोक्रेसी, लोकशाही, ताजो आमी निशेध करपाक आनी हे गजाली तुमचे फुडल्यान दवरपाक आज आयल्यो. आनी म्हजो कलीग आमचो उपाध्यक्ष तुल्यो बाब तुमकां फुडले आनी डिटेल एक्सप्लेन करतलो कितें घडलें तें. सुनिलान, तुमच्या मुखार आमच्या पळय एलओपी तशेंच आमचे 2 आमदार आसात, तांणी वेगवेगळे विशय एसेंब्लीन मांडून म्हाका दिसता लोकांचे विशय ते आशिल्ले आनी तांची उतरां लोक दोळ्यांनी तेल घालता तशें काडून राविल्ले. सरकाराचे एजेंट कितें पॉलिसी जावन सरकाराचे उत्तर कितें दितले, पूण हे म्हाका दिसता ताणें बरे भशेन उल्लेख करून तुमकां सांगले की सरकाराक म्हाका दिसता तेज्यो जापो नाशिल्ल्यो आनी द इजी वे आउट वॉज टू ओनली एब्रप्टली कर्टेल द सेशन. आतां 2 तुमच्या मुखार लोकां मुखार हांव एक आमचो ऑफिशियल आतां बजेट जे मांडलेलें
ऑन द फर्स्ट फ्रायडे जे असेंब्ली सेशन चालू जाला तेन्ना आमचो ऑफिशियल ताचेर रिएक्शन म्हाका दिसता तितले ठामपणीन आमी दिवंक पावले ना. सो पयले सुवातेर लोकांक सांगूंक सोदता की 2826 कोटी रुपया 2826 कोटी रुपया इज द प्रोजेक्टेड budgetary deficit. Budgetary deficit is going, fiscal deficit पळय आसा 25-26 तो 2826 कोटी रुपया. आता दोन वस्तू आसा हेचेर कित्याक सांगूंक सोदता ते. एक जो 30,000 वयर आमचो हे पळय आसा लोन सरकारान काढला, हे सरकार चलोवपाक जवळ जवळ 2 लाखाच्या वयर एका गोंयकाराचेर हो लोन त्यांच्या तकलेर ही म्हाका दिसता गंभीरची खबर आसा आणि म्हाका दिसता लोकांक अजूनही तितले ते कळून येवंक ना, पूण स्लोली आमचे गोंयकार शाणे आसात आणि हे this news and these figures are slowly coming into the public domain. आता हे सांगता आसतना तुमका दुसरी वस्त कितें आसा ह्या बजेटाची. गव्हर्नमेंटान खंयच सांगलें ना की हो रेव्हेन्यू ही एनावळ जी बजेटाक जाय पडटा पयशे मोडटले जाल्यार ही खंयच्यान येतली. एके सायडीन आमकां पयशे जाय फक्त जवळ जवळ 70 ते 80% जो करंट एनावळ जे आसा is going only to pay the salaries and the pensions and the statutory payments including the interest on the loan that we have borrowed. तशें जाल्यार 20% उरले आमच्या गोंयकारांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर, उदरगती खातीर आनी विकासा खातीर. आणि जे फायनान्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेटरी मॅनेजमेंट ऍक्ट FRBM ऍक्ट ऑफ 2003 which mandates the government some amount of fiscal discipline and projections where आमचे पैसे मोडपाचे आसा ते कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे गोंयकारांक व लोकां खातीर सवलती तयार करपाच्यो फॅसिलिटीज आणि कर्टेल द रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. पूण आमचे जाला उलफाट. जेन्ना 677 कोटी रुपया 4 वर्सांनी आमी मोडटात फक्त इव्हेंट चलोवपाक, म्हाका दिसता ह्या सरकारा मुखार कांयच एक नीती ना, कांयच एक प्रोग्राम ना, कांयच एक दिशा ना. हे गोंय आमचे राज्य कशें फुडें व्हरपाचें पयलें. गोंयकार आयज खूब टॅक्स भरता. सेंट्रल टॅक्सीस, स्टेट टॅक्सीस अशें म्हणू नाका की सेंट्रल टॅक्सीस बोलले की हे स्टेट गव्हर्नमेंटाक कांय लागना, बिकॉज वी हॅव गॉट अ फेअर शेअर of the central tax devolution to the state. ते सेंट्रल टॅक्साचे डेव्होल्युशन पळय स्टेटीक जाता ते पयशे बरे भशेन मोडचे खातीर आमी हे इव्हेंट करता. आणि सांगला त्या प्रमाणे 70 ते 80 कोटी 80% बजेट वता आमचे सॅलरी आणि आमचे पेन्शना आणि आमचे दुसरे स्टॅट्युटरी पेमेंट्स करचे. आणि हे जे फिस्कल डेफिसिट 4.8% पळय आशिल्लो एका जाग्यार तो आता खंय पावतलो ती कल्पना आमकां ना. पूण तुमकां एक तुमच्या मुखार दवरता जो was fiscal strategy managing a high debt load while attempting to maintain a revenue surplus to fund the development infrastructure through central funds.
सरकारान सांगचे सेंट्रल फंड्स whether it is with loan or with interest or without interest कितले पैसे मेळटा आणि कितले फंड सेंट्रलाचे आमकां एक ग्रांट म्हणून मेळा कित्याक आमचो सीएम दिल्लीक गेल्लो 4,000 कोटी रुपया म्हाका दिसता 4,000 कोटयाचो एक तेणे एक डिमांड प्लेस केल्लो विथ द सेंट्रल ऑथॉरिटीज तितले पयशे कितें आयले आमकां वो येवंक ते सरकारान लोकां मुखार दवरचें कित्याक डबल इंजीन आनी ट्रिपल इंजीन सरकाराचो उल्लेख केन्ना केलो जाता तेन्ना एका लोकांक सांगचें पडटा कित्याक एक डबल इंजीन आनी ट्रिपल इंजीन फेल जालां. दुसरें हे जे रेशियो पळय आसा डेट टू द गोवा स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट इट शूड नॉट as per the guidelines of the FRBM, it should not cross more than 20 to 25%. आज हे 32, 33, 34, 35% पावला. That is a bad sign for the economy of the state. आणि इम्पॉर्टंट मुद्दो तुमच्या मुखार दवरपाचो आसा म्हाका आमच्या टॅक्सी भावाचे. जेन्ना आमच्या आमदारान आणि भोव करून एलओपीन हो प्रश्न मांडलो की ही एग्रिगेटर पॉलिसी गोंयकारांक आणि आमच्या टॅक्सी भावांक नाका सीएमान सांगले की ही टॅक्सी अभियान आसता पूण आमकां गोंयकारांक आणि भोव करून आमच्या टॅक्सीकार भावांक जाणून घेवपाक जाय की ही नवी पॉलिसी सरकाराची केन्ना रेडी जातली आणि केन्ना लोकांच्या मुखार हे दवरतले कित्याक प्रत्येक फावटी प्रत्येक सेशनान जावन प्रत्येक इंटरॅक्शन जाता टॅक्सी भावा कडेन आमचे चालू आसा थोड्याच वेळान ही पॉलिसी लोकां मुखार दवरतले. तांचे खूब मागण्यो आसा तांचे एक चार्टर तांणी सरकारा मुखार दवरला त्या चार्टराचो अजून पासून जावन तेंची सबसिडी टॅक्सी मिटर नवे घालपाचे तुजे स्पीड गव्हर्नर घातले तेणी सगळे तेंच्या खड्ड्यार घातला पूण तांकां सवलत तांकां कितें फॅसिलिटी दिवपाची गव्हर्मेंटान अजुनी कांयच जाहीर करूंक ना आनी कांयच ताचेर उलोवपूय जमना. सो आमी रावता की हे डिमांड्स हे मागणी जे आमच्या टॅक्सीकार भावांनी सरकारा मुखार दवरल्या ताचेर केन्ना गव्हर्मेंटाचे डिस्कशन जातले केन्ना ताचेर बरें डिसिजन घेतले आनी आमच्या टॅक्सीकार भावांक हाचो केन्ना रिलीफ मेळटलो. हे म्हाका दिसता दोन मुद्दे बजेटाचो आनी हे टॅक्सी भावाचो लोकां मुखार म्हाका दिसता हे सेशनान हेजो कितें तरी डिस्कशन जावन बरें एक तेजो निकाल येवपाचो पूण अशें जालें ना कित्याक हे सेशनूच अब्रप्टली आनी लोकांक म्हाका दिसता गोंयकारांक डिप्रायव केले एक 3 मिनटाचें सेशन अब्रप्टली करतले. तुमी म्हणलें बजेटान खंयचो अशें म्हणूना पयशे खंयचे येतले आनी इन्कम पूण बजेट कशें इन्कम आनी एक्सपेंडिचर प्रोविजन आसता अशें दाखोवना खंयच्यानी सगळें दाखयलां पूण जेन्ना known sources of income are being repeated and no new avenues नवे कितें avenues of income दाखोवंक ना तेन्ना आमकां चिंता कित्याक जाता पात्रांव कित्याक जाता कित्याक आमचो डेट आमचे लोन वाडत वता आनी जेन्ना नवी येणावळ नवे गव्हर्मेंटाचे प्रोग्राम्स आनी पॉलिसी मार्फत नवो इन्कम प्रोजेक्ट जायना ते म्हणसर हो लोन इन्क्रीज जायत वतलो आनी 27, 28, 29, 30 आता कितलो 32 काय 35 तिची चिंता लोकांक जाय पडल्या कित्याक ही येणावळ कशी वाडोवपाक जाय that is the policy and the instinct of the government of the day to decide how to raise, not to increase the taxes of the people.
Increasing the taxes of the people is one very simple way of getting out of the situation and putting the burden on the common man. We don't want that. आमकां ते नाका. आमकां जाय सरकारान नवी नीती, नवी पॉलिसी, नवी दिशा करून सरकाराची एनावड वाडयली. लास्ट टाइम जस्टिस फर्दिनांद रिबेलोन हांणी चार्ज केल्ले बजेटाक हातूंक खंयच प्रोविजन केल्लें ना म्हणून गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी जे तारोवपा खातीर जे आयोग किंवा कोणूय नेमपा खातीर जे प्रोविजन करून हाजेर सरकार कितें दाखोवपाक हेच गजालीचेर आतां कॅरींग कॅपेसिटी जावं वा बाकीच्यो 39A अंडर जी लूट चल्ल्या आनी डिस्ट्रक्शन चालू आसा गोंयचे रानां दोंगर भाट शेतां भाटां हेच सगळें स्टॉप जावपा खातीर ही बिल्स जी इंट्रोड्यूस केल्ली आमच्या आमदारान लिडर ऑपोजिशन आमच्या आमदारांनी लिडर ऑपोजिशन दिली हनुमान ती बिल्स येतली आसली सगळी आनी ताचेर फुडें डिस्कशन जातलें आसलें फर्दर गव्हर्मेंट एक्सपोज जातलें आसलें आनी गोंयकारांचे हित प्रोटेक्ट जावपा खातीर सरकाराक भाग पाडटालें आसलें ऑपोजिशन म्हणूनच तांचे आमी हेच सांगता की ही सगळी येवची न्हय आनी ह्यो सगळ्यो गजाली खंय तरी अंडर द कार्पेट वचच्यो म्हणून तांच्यांनी ही असेंब्ली सेशन कर्टेल केलां. ओके तुवें टॅक्सीचे मेन्शन केलें टॅक्सी टॅक्सी घालून मेन डिमांड आहा ए ॲप एग्रिगेटर आहा पळय हो स्क्रॅप करचो सो तुमी फॉर्म आहा ते काँग्रेस पार्टी तुमी तेंच्या वांगडा ॲप होय टॅक्सीकारांनी गव्हर्मेंटा मुखार एक फुल चार्टर मांडलेलो आसा. मेन डिमांड तेंचो ॲप एग्रिगेटर Correct. So we are waiting. What is going to be the government's response on that? No, let the government come up with what is going to be their response. Then we will give our reply. तुमी तेंच्या वांगडा टॅक्सीवाल्यां वांगडा आम्ही असतात ठामपणे टॅक्सी वाला कित्याक दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा. आमचो जो टुरिस्ट आणि टुरिझम आमचे मेन स्टे ऑफ द इंडस्ट्री आमचो टॅक्सी भाव पयलो तांकां वेलकम करता आणि गोंया दाखयता. तुमकांय नाका ॲप एग्रिगेटर आमकां जाय जे आमचे टॅक्सीकार भावांक जाय कित्याक तांकां बरी खबर आसा तांचे बिझनेस कशें चलोवपाक आनी तांचे बिझनेसा खातीर बरें ते कितें जावपाक आनी ते एक एकटो उलयना ते एक एसोसिएशन म्हणून सगळे जे तेंच्यो मागण्यो आसा तेणी सरकारा मार्फत दवरल्या. सुनील तुम्ही सांगता गव्हर्नमेंट अनवॉन्टेड म्हणून करप्ट गव्हर्नमेंट म्हणून लोकांच्या विरोधातलं गव्हर्नमेंट लोक सगळे रस्त्यार येतात सगळे आसा पण एज अ विरोधी पक्ष सगळ्यात व्हडलो विरोधी पक्ष हे सरकार घरात हाडपाक लागून काँग्रेस कितें म्हाका दिसता आतां म्हजी एंटायर प्रेस कॉन्फरन्स आमची त्याच गजालीचेर आसली की काँग्रेस पार्टीची आमची जी लेजिस्लेटिव्ह विंग आसा जे आमचे 3 आमदार आसा लेड बाय लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव ते कितें करता आनी ते फुडें कितें करपाचें आसलें असेंब्ली सेशनान ते आनी त्याच प्रमाणे तुमी पयले आसतले वेगवेगळे जे विशय चालू आसा आंदोलनां जावं आनी लोकांच्यो जे जे जाग्याचेर मागण्यो आसा आनी जे जे जाग्यार गोंयांत गोंयकारांच्या माथ्यार हाडून सेंट्रल प्रोजेक्ट जावं वर किंवा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट जावं तांकां नांवां दुसरी दिता ते मागीर इकॉनॉमी म्हणटले टुरिझम म्हणटले आनी कितें म्हणटले पण ते बेजिकली इट इज अ रियल इस्टेट प्रोग्राम ना जे सगळे बीजेपीचे ते हाडून अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट जे हाडून लोकांचेर मारतात ताजे विरोधान आनी गोंयकारांचे हित राखपा खातीर काँग्रेस पार्टी फिल्डारूय आसा कंटिन्युअसली फिल्डार आसा हें सगळ्यांनी पळयलां आमचे ऑर्गनायझेशनूय आसा फिल्डार आनी त्याच प्रमाणे आमचे जे लेजिस्लेटिव्ह विंग आसा of our 3 MLAs led by leader of opposition have very vociferously taken up issues of the people and concerning people. तुम्ही जे 80% ऑफ द बजेट म्हणले इज युटिलाइज किती किती ऍड केलं तुम्ही म्हणले सॅलरीज पेन्शन्स आणि लोन रिपेमेंट. These are the main. So I don't have exact, but as per the analysis of the budget that Yeah. I can access, as 70 to 80% of this allowance is going on this statutory pay. And these are statutory payments. We have to pay our government employees. We have to pay their pensions. We have to pay all other statutory commitments that are incumbent of the state. Because we are borrowing, the government is borrowing. ताचे इंटरेस्ट फारीक करचो पडटा थ्रू RBI and through all other financial institutions. So you are alleging that 20% is definitely 20 to for 25, only 20 to 25% is let not the government. Government is in the business of running the government. आणि म्हाका दिसता सरकारान जे कोण सुबेज तर आमचे कडेन एनावड आसा
हेच्याकून सुबेज तर आमचे उदरगती खातीर आनी आमच्या विकासा खातीर आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपाक लोक सरकार पयशे मोडटा ते फिगर्स दवरून आमचे मुखार. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.